काणकोणा फेमस एशियन बीच आगोंदा जी पळय आहा नंबर 1 म्हणटात हे टायटल मेळ्ळो आनीक फामाद आगोंदा बीच म्हळ्यार आतां हे फामाद आगोंदा बीचीर कितली फामाद आनी तेजी सुविधा लोकांक ह्या गेस्टांक कितलें एट्रॅक्शन करून दवरलां हे टुरिजम मिनिस्टरान रोहन कावंडे खरें तुका एक सॅल्यूट दितात कित्याक आगोंदाची बीच फेमस म्हणटात. आतां तुवें तेजे पासून कसली सुविधा दिल्यात आनी हिंगाचो आमदार जो पळय आहा हो आमचो रमेश तावडकर तेजी ह्या आगोंदा बीची पासून तो कितलो मोग आनी ताणें कितली उदरगत केल्या ती आयज आमकां उर्बा भोगता तुमची गोंयकारांचे नदरे मुखार हाडपाक. सो हांव मागता आमी मुखार या आनी उदरगत आमी तुमकां गोंयकारांक आनी काणकोणकारांक आनी आगोंदेच्या लोकांक दाखयतात. या हे पळोवपाक ही उदरगत काणकोणची आगोंदाची ट्युरिस्ट येलो टॅक्सी कितकोन तांकां कास्तीक जाता तो पळोवपाचो हो रस्तो जो इंटरनॅशनल आमचो टॅक्नॉलॉजींतल्यान चालू हाडला आहा इंटरनॅशनल इम्प्लिमेंटेशन करता ते हे भाशेन आतां रस्ते आहात. सो ही टॅक्नॉलॉजी भायली खरें बरी टॅक्नॉलॉजी तुकाय आमी एक दिसा वालोर म्हणटात रोहन कावंटेक टुरिजम मिनिस्टर टुरिजम डेस्टिनेशन तुजें आनी हे आनी एक उर्बा भोगता असली टॅक्नॉलॉजी पळय खरें तुमी भायर बीन वयता आसतले हेचो ही कोंड्याची ब्रीज हे कोंडे सुणी तर धांवतात न्हू सुणी पासून एक आड्डोल जाल्यार ती उदकां पडली आनी मनीस पडपाक आनी गाडी पडपाक पडली जाल्यार तुमी व्हडली हें घेवन बसनाकाय सुणी आनी माजरां पडोवंक शकतात जाल्यार हें आतां ही पळयपाक जाता तुमी बीच भिरांत दिसता आमकांय बी विडियो काडपाक कित्याक ही ब्रीज थिंगसान आहा आनी हो हें कितें दाखयत तुमकां हें कोणाक हें कितें ही हुंच टॅक्नॉलॉजी आहे इंजिनियर हुंच इन्स्टिट्यूशनांतले हाडलेले तावडकर हुंच इन्स्टिट्यूशन हाडलेले आनी जेन्ना हो टेंडर चालू केलोलो टेंडर काडलेलो तेन्ना कितें म्हणून काडलेलो तें कितें काम जावपाक आसलेलें तें डिस्क्रिप्शन आसलेलें लायट आसपाक जाय आसलोली आनी ते रिटेनिंग वॉल आसपाक जाय आसलोली हितून कितें आहा रे बाबा हिंग तर ते कोणे तर काडले आनी भूम करून ती देंवली गाडी. आनीक ही आगोंदा म्हळ्यार ही बोरी ब्रीज हे नांव आहा ते बोरी ब्रीज आहा आगोंदाच्या लोकांक खबर आसतली पूण दुसऱ्यांक खबर ना बोरी ब्रीज आगोंदाची. आतां हेचो हो टेंडर हो बोरी ब्रीजाचो टेंडर आसा हो सेफ्टी बेल्ट आसला हो सेफगार्ड करून दवरला कित्याक कोणें येवची न्हू आनी ह्या फोंडाक पडचें न्हू. ही तर काडली जाल्यार हितून गेलो गाडी घेवन हितून देंवलो आनी हे कोंडे हे सुकलो कोंडे मातशें तर हाड्डलो जाल्यार ते फोंड पासून घेवन आमी उदकां पडपाचें जाल्यार हो टेंडर आमी तुमी काडटा आसतना तुमकां कांय ना कांय डिस्क्रिप्शन आसलेली ब्रिजीचो टेंडर कितकोन काडून जाता कितें आसता तेजे स्टेप्स कितें आसता तूं हे कित्याक कांय ना. आनी हो तावडकर कितें कोत्ता तावडकर म्हणटा लोकां पासून काणकोणकारा पासून हें कोत्या काणकोणा हें केल्लें काणकोणा तें केल्लें कितें केलां काणकोणा केलें कितें तुवें काणकोणा हे काणकोणकारां फोगणाक घाले आगोंदाकाराच्या लोकांक फोंडां घातलो आहात आनी ही ब्रिजार खूंच इंटरनॅशनलाक चोयल्या ब्रीज तुमकां हे टँकी दवरपाचे हो तो दाखयता काय यो संवसाराच्या हुंचकणशा पळय तुमी हो कळंबेलो हो कितें हो कितें म्हणटा तेका हो पंप न्हू तो हे युनिक ते ओल्ड पीस तो एंटीक हो एंटीक पीस तुमी ब्रिजार दवरला शोकेस नाजाल्यार एक काम कर आमकां पळोवं ना जाल्यार फुलां हार काडून सोडे तेजो एंटीक पिसाचो तावडकार यो आनी घाल हार फुलांचो एंटीक पीस दवरलो तुवें संवसाराक खंयचो हाड तो खबर ना युरोपाचे अमेरिकेचे आनी हे कितें हे ब्रीज तुमकां संवसाराक खंयच्या कणशा वचून असली ब्रीज तुमकां पळोवपाक मेळपा ना हे पळोवपाक मेळ जाल्यार हे हो एक दुसरो आहा बस रे विरेश म्हणटा तो दाट तोंडान हो रमेश तावडकर तुवें आनी कांय बरें केलें ना फकत ना बस रे तो विरेश बाबडो कितें जावं सगळे आख्खे गोंयचे मुद्दे मांडटालो तेका तूं फकत ना बस आनी विरेश बस उलोवपा टायमार तूं आसतालोच चेराचेर
विरेश उलोवपाना आनी कोणो आसूं तेन्ना तूं चाये वयता तेन्ना तूं टॉयलेटां वयता बाथरुमा वयता आनी हूं वयता तें आमकां खबर ना पूण विरेश जेन्ना उलोवपाचो तेजो टायम येतालो तेन्ना तूं आपल्या खोदेले खुर्चेर आसतालो कित्याक त्या विरेशाक डिस्टर्ब करूं कित्याक बरे मुद्दे आहात ते तो विरेश काडटालो आनी तूं तेका बस रे म्हणटा मरे हे बस रे तुवें तेका म्हणोना हे बस रे तूं ह्या दर एक गोंयकाराक म्हणला आनी हो गोंयकार हे पावटी तुका तुजें असेंब्ली वचपाचें तुका घरा कडेन कितकोन बस रे आनी तूं कितकोन बसयता न्हू हें तूं पळय ह्यो पावटी तूं येयला तो लास्ट टर्म तुजो नाजाल्यार तूं पळय बस रे विरेश मरे तुका बस रे कितकें आम दाखयतात आनी हें टॅक्नॉलॉजी आमकां गोंयकाराक उणेपण कांय ना असले आमदार तो विचून हाडले न्हू हे उदकाचे पायप हेवटे आसपा जालोले हे सेफ्टी हे पोला लागो सेफ्टी गायला तुम्ही लोकांनी पळोवचें लोकांनी सांगपाचें हे पायप खंयचे वटेन आसा जाल्यार उदकाचे वॉटर पायप ते तो रिक्षा लायलो ते सायडीन यो चोय फातर हे ब्रिजाचेर फातर तुमकां फकत ना आगोंदा आनी गोंयाकूच दिश्टी पडटले कित्याक इंजिनियर आमगेले हाय प्रोफायल युनिवर्सिटी शिकलोले तसले इंजिनियर हे उदकाचे तावडकार हे उदकाचे पायप हे हुच टॅक्नॉलॉजी ओके हे मेडियो दवरल्यात हे चुकलो मेडियांगे उदकाचे पायप गायलो हा बाबा तुमकां हात जोडटा तुम रिसायन जावं रे तुमच्या हाती गोंय गायन आमी फोंडा पडले काणकोणकार फोंडा पडले तावडकार तूं एसको करून एसकोन मरे तुवें आमकां फोंडा गायले काणकोणकारान हे आमकां सोबता ही हुच टॅक्नॉलॉजी ती सांग हे वायर बांदून या मुगेर पडत मागीर दिसता हे वायर बांदलोले हे कितें रे बाबा तावडकार सांग ते फकत ना ते बस रे म्हणाका हे बस रे आम तुजी बरेपणा कोत्ताले ओ विरेश तुजी बरेपणा उलयता तुजी वीश बी कोता आनी विरेश येतलो हिंगा ते भुरगीं म्हणटात तुमचे विरेश आठ बाबा म्हणा तेंका खबर पासूना आम तेंकां इतली जाल्ले हा तेंगेले एक काम पासून तुज्या हातींतल्यान जावपाना विरेश तावडकार हातींतल्यान जावपाना हे ते 100% हा तेंकां जायो विरेश आमी तुका ह्याच व्हिडिओ माध्यमांतल्यान एक हे रिक्वेस्ट करतात आमच्या काणकोणच्या भुरग्यांक तूं जायो एक जाता तितले बेगीन आमी तुका पर्सनली येतात मातशें टायम काडचो आनी तूं येवचें मातशें एक कित्याक तेंची अपेक्षा आहा कित्याक तेंकडे कांय एक्सपेक्टेशन करनाय ते आपल्या आमदारा कडेन कित्याक एंड ऑफ द डे म्हणटा ती आपल्याची चूक जाली असले नारकासुरां वोट मारून निवडून हाडले आनी हे एसली कोत्ता म्हण आमकां खबर ना कित्याक तेंचे तकले असलो दांबर पडलो आहा म्हण खबर ना हो दांबर पडलो आहा मरे तेंचे तकल्यांकू हे पासणाचे फातर तकल्यांक गिन्यान ना तेका लागून ते असली टॅक्नॉलॉजी मेळटा आमकां असले ब्रिज मेळटा कोंड्यान बांदलोल्यो खूच संवसारां हांवें ते दाखोवचे तावडकाराक हिंगा टॅक्नॉलॉजी थिंगा टॅक्नॉलॉजी ही टॅक्नॉलॉजी हांव मागता आमचे काणकोणचे भाऊत आहा आमचो सेक्रेटरी आहा तेणें थोडी हो एक डेव्हलपमेंट सांग तोंड मातशें दाट जाला मातशें पातळ करें सेक्रेटरी सांगता शैलेश चड तावडकाराक चड दाट जाला येवकार सगळ्या आमी आसा जे बोरी ब्रिज आसा आनी आगोंदा प्लेस खरें मनात दुखता ज्या लोकांनी आमी एक खंय तरी एक आमदार हाडटा आपली कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान एक असेंब्ली पावयता कित्याक जे गांवांत कितलेशे इश्यू आसता किंवा कॉन्स्टिट्युएन्सी इश्यू आसता ते थंय तरी असेंब्लींतल्यान ते सॉल्व करपाक लागून ते आमी MLA हाडटा पूण जे आयचे MLA आसा स्पेशली हो जो लोकल MLA हांगचो काणकोणचो रमेश तवडकर तो आतां आमचो स्पिकर आमी ताजे आमचो बापूय म्हणूंक शकताले का कित्याक असेंब्ली सगळो तो कंट्रोल करता आमी पळयलां पूण जो आयज आमी तेगे तो फेलियर पळयता जो असेंब्ली जो तेगे फेलियर पळयता खूब वायट दिसता जेन्ना आतां रुबडान जशें सांगलां जेन्ना विरेश आयज गोंयकाराचो आवाज आनी गोंयकाराचो विश्वास फक्त एक आमदार आसा तो म्हणजे सांतांद्रेचो MLA RGPचो MLA विरेश बोरकर कित्याक सांगता आयज प्रत्येक गोंयचे विशय तो असेंब्ली पावयता सगळी सेक्शनांतल्यान आनी लोकांची काम करता आयज तुमचे कडेन बारीक हो ब्रिज आसा हो MLA हांगचो आसा जो लोकल MLA स्पिकर आसा जो गोंयचो बापूय म्हणूंक शकता आमी ते गेलो आयज जो लोकल डेव्हलपमेंट पळया हें कितें आयज जेन्ना आमी आगोंदा म्हणटा ही बीच आसा लोकांक एक बरें एक बीच आसा हांगा एक गांवच्या लोकांक खंय तरी बाबा इनकम जावपाक तेजेर तुजी कितें एक्शन आसा आमकां खबर ना पूण जेन्ना आतां आमी कितल्योश्यो गाडी तुमी लायव्ह पळयता आतां तो रिक्षेकार भाव आशिल्लो एक बाबा आपूण खंय तरी
दिसोड्या आमी रिक्षेचो आपले भाडी मारून आपली फॅमिलीची पोट भरता, पण जेन्ना असले रस्त्या वयल्यान जेन्ना तेगे रिक्षा वयतली तेन्ना तेका मेंटेनन्स कितले येतलो? आयज तुमी प्रत्येक भुरगीं बेकार आसा शिकोन, कंपनी आसा IDC, जाल्यार आयज भुरगीं कामाक लागना. आमची लायट, आमची उदक, आमची जागा 24 तास आमी कंपनी दिता IDC. आमची भुरगे कामाक लागपा जाय आसले, पूण तुमचे कडेन आयज खंय तरी भितरल्यान सेटींग करता तुमी IDC कडेन, हे कंपनी कडेन, आनी खंय तरी आपले पोट भरपा लागून गोंयकारांचे अन्याय करता. हे कितें? हे रस्तो आयज कितें? हे रस्त्याच्या त्या रुबाटान तुमकां सगळी दाखयल्ली आसा जो डेव्हलपमेंट हो हांगचो काणकोणचो कसो डेव्हलपमेंट लोकांक कशें हांगा फोंडां घातला गोंयकारां किंवा काणकोणकारां. एक सादें हांचे कडेन ब्रीज जायना. व्हडलीं व्हडलीं नांवां सांगता हे व्हडलीं व्हडलीं नांवां सांगता, जाल्यार हो सादो हो ब्रीज कित्याक जायना? हे कितें? आज खुबशे आमचे भयणी गेल्या, बायक घेवन गेल्या, लोक गेल्या, ट्युरिस्ट गेल्या, प्रत्येक गाडी हांगा डॅमेज जाता. ते ब्रिजाचेर जेन्ना जॉईन जाता फूल डॅमेज जाता. तुमकां दाखयता, फुडें दाखयतले, पण सांगता जो फेलियर हांगचो सरपंच कितें करता, जी लोकल बॉडी हांगा तुका लोकांनी रिप्रेझेंट केल्ले आसा, आपल्या गांवांतल्यान हांगचे पंच मेंबर करता कितें तुमी? 5 वर्सां अशीं वयतली, पूण जे तुमकां जे लोकांक जे त्रास करता तेन्ना तुमकां लोक विचारता जातलो दाखया न्हू, करून दाखया, जातलो ही फटींग आश्वासनां लोकांक पुरो बेजाल्या तुमचे गोंयकार. हे तुमचे प्रत्येकाचो लास्ट टर्म. पण सरपंच हे आमदार फुडें येवपाचेच ना. हेंकां जी मस्ती मारल्या, जी डबल इंजीन सरकार आसा, हे जे वयल्या इंजिनाचे जे आयज गोंयांत जे कितें विचारल्यार सेंट्रलाचे घालता कांयच करना, अनाडी अनपड ते. सो आमी मागता जे हेजे जो एक्शन बेगीन जावचे. हो जो रस्तो आसा तो इमिडिएटली हांगचो जो सेफ्टी जो कन्सर्न आसा, रुबडान सांगला आमचे प्रेसिडेंटान सावथ गोवा, तेणी सांगला की सेफ्टी कन्सर्न आसा, फाल्यां भुरग्यांक कितें जावपाक शकता, फाल्यां खंयचे सुण्या पेट बस उदकां पडपाक शकता. सो कितें जावपाक शकता, आनी फाल्यां जर कितें जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल हो स्पिकर जो गोंयचो बापूय म्हणटा आमी, हो लोकल MLA विरेश बस तूं हांगा एक दीस येवन बस, मागीर कळटा तुका हे ब्रिजाचेर बस येवन पळय आनी बेगीन हेजें एक्शन घे म्हणून आमी सांगता तुका. सो हांव सॅम बाबा कडेन मागता फुडलीं सांगचें म्हणून. नमस्कार, हांव सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन्स. सांगपाचें एक म्हणल्यार मेन आमी ह्या जे ब्रिजाचेर आसात, ह्या ब्रिजाचो आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स काणकोण टिमीनच हाजो इशू काडिल्लो. हो इतलो नॅरो आशिल्लो की थंयच्यान रिक्षा पास जायनाशिल्ली, आनी सपोज रिक्षा गेली जाल्यार सायकल वचपाक जायनाशिल्ली, इतलो नॅरो. तेज्या नंतर आमचो तो आवाज पळयन खंय तरी गव्हर्मेंट हाल्लो आनी तेणें कितें तरी एक नाटकां स्टार्ट केली आपली, कारण तेज्या नंतर इलेक्शन आशिल्लें, तांकां हो इशू हातालो. ताज्या नंतर जो ब्रीज केस जालो ताजो आमच्या प्रेसिडेंट आनी आमच्या सेक्रेटरी बाबान सांगिल्लें आसा की तेजी हालत कितें जाला. तेन्ना म्हाका आमच्या माननीय तवडकर बाबाक विचारपाचें, आमचो सभापती तो गोंयचो बापूय आमी सगळीं म्हणटात, जाल्यार तेजें हेतूक सेफ्टी बाबतींत काय उलयना तो. श्रम दाम धन कितें तरी आसत, कितें तरी केलां पळय, तेजे अंडर हें कांय येना, हेतूक रिस्क कांय ना. घर बांदली जाली आनी हांकां फोंडा पडल्यार कोण काडटलो? कोणाच्या भरोशाचेर? हे आतां इतलो ट्रॅफिक हांच्यान मुवींग आहा, 5 मिनटाच्या भितर 15 गाडी वतात, 20 गाडी वतात. तेन्ना हे जर पडले, रातची पडली जाल्यार तेमी मोरपाचें तुजी नांवान की तुवें ब्रीज बांदला आनी मेली म्हण आमी. ह्या लोकांनी तुमकां काय सपोर्ट करूं ना, पूण हेजे फुडें करची नात, कारण असलें नाका आमकां गव्हर्मेंट. ह्या गव्हर्मेंटान आपलो असकन फोंडा घातलो, ह्या सायडीच्यान गेलो जाल्यार पडलो फोंडाक. तो बूड पळोवपाक कळल्यार साल्वार, पळोवपाक कळना जाल्यार बुण्ण मेलो, दुसरी सकाळ फुडें बोवाळ म्हण बुडलो म्हूण. रिजन कोण? जबाबदार कोण? तुमकां बिलां पास जावूं ना, तुमचे सारके टेंडर जावूं ना, तुमकां NOC हे ते कांय जावूं ना, कित्याक हें काम इनकम्प्लीट उरलां? आनी हेजी जबाबदारी कोण घेता? कॉन्ट्रॅक्टर घेता, गव्हर्मेंट घेता, पंचायत घेता, काय आमदार घेता, जाका आमी सभापती म्हणटात. हे जबाबदारी, हे काम कोणाचें? वर्स 1.5-2 वर्स जालीं अशेंच पडिल्या. हे जबाबदारी कित्याक उरला? गव्हर्मेंटा कडेन पयशे नाल्यार ही नाटकां कित्याक दाखयली तर तुमी? इनकम्प्लीट टेंडर, इनकम्प्लीट जर पयशे जर जाला जाल्यार तुमी कित्याक हें केलें? तशें आसूं आशिल्लें. म्हणल्यार दाखयलें की आमी जागे आसात म्हणून मागीर न्हिदले. तेन्ना मागता तवडकर बाबा कडेन, जो आमचो आमदार आसा, हांव वोटर आमचो, सांगपाची मेन गजाल म्हणल्यार कितें आहा की तुजी जबाबदारी आसा, तुवें हें सगळें पळोवपाक जाय. ना जर जाल्यार लोक तुकाच फावसका फुडें धरतले, कारण तुज्या हेतूक हें सगळें
बांदून घेतिल्ले आहा तुजो सेकंड लास्ट टर्माची गजाल ही ह्या टर्माक हे जाल्ली आहा पूण तरी आसतना इतली वर्सां तरी कंप्लीट जायना ही लज तुमकां ह्या बीजेपीक ओपनली सांगता ही लज तुमकां कारण तुमी नाटकां करतात तुमकां काम करपाचें ना तुमकां नाटकाक दाखोवपाचें आसा आनी ह्या नाटकाच्या भरोशाचेर तुमी आतां सोंपतले कारण गोंयकारां सगळ्याक कळिल्लें आहा ही नाटकां चड तेंप चलची ना म्हण तुमचो कावंटडावन हो स्टार्ट जाल्लो आसा 2024 आनी 2027 हाचो रिजल्ट तुमकां दाखयतात तेन्ना मागता तुमच्या कडेन हाजें काम बेगिनात बेगीन करात नाल्यार परते आनीक फावट व्हडलो कितें तरी आवाज करतले थँक्यू सो मच रेव्होल्युशनरी गोवन्स सॅम नायक आतां हेच गिमाच्या टायमार तर रेसली परिस्थिती आहा जाल्यार पावसान कितें आहा तें येवपाना आनी पावसा आहा जाल्या पासून लोकांक भुरग्यां पासून आपयलें जाल्यार आम पासून येवपाना दिसता कित्याक हिंगान परिस्थिती उरना होच तो बाबडो मागीर घरा वचून कितें सांगतलो तो खबर ना हो गोंयांत कसली आगोंदा एशिया बीच म्हटली तो सांगतलो तो सितमेत काडटलो तेगले बाबडे पयशे पिड्यार तो वेकेशना एकठांय करून करून येयल्लो गोवा आगोंदा बीच म्हणून हेंचो हें हो पडलो तो फोंडाक येवन सो हिंगा हें बेशन कोणकोणचें कोणू जावं कोण म्हणटलो आपूण हेक बसला तेक बसला इलेक्शना रिजल्ट जालें म्हणटा सगळे ते आपल्या घरा वता घर बसतले हे कोण ते हे चयलां तें पळयलां चोय ती बायल पडपाची बायल पडली जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल ती पडले म्हणटाली कॅज्युअलिटी पासून करता जाल्यार थिंग हॉस्पिटल सारकें नाय मडगांव धाडटाय तुमी तुका काणकोणचें कांय ना रे हॉस्पिटलाची मागीर सांगे बरीच ही टॅक्नॉलॉजी हिंग मरे तावडकर तूं गेल ना हिंग मरे आमी पब्लीक ट्रॅव्हल करताय आनी ही डॅमेज आमकां जाता आमची गाड्यां जाता आमकां बॅक पेन जाता सगळें आमकां भोगपाक पडटा कळटा काय न्हू तुका व्हडली लक्झरियस गाडयो दिल्याय आमी पेट्रोल दिलां तू कांय पडना तें तुगे सीट बॉम्ब हें जाताय सस्पेन्सर बरें आहाय तुगेले आमची गाडयां नाय आमकां दाबाच करून सिटार उसळटाय सगळो पडटाय आमकां बॅक पेन जाता तो आनी टू व्हिलरां सांगोक नाका आतां ती बायलेची तर परिस्थिती पळयत जाल्यार कळपाचें कितें जाता तें आतां हें चेडूं येतोय हें कळपाक बरें तावडकरान हें पळोवचें गाडी आमचे पासून पडपाक हें उण्यातून ना पत्ती जावपाक सो हांव मागता हें बेशन आहा काणकोणचें बेशन आहा कितें जावं कोण एक बसलो तेक बसलो म्हणटा लास्टाक काडटाय बीजेपीक वयताय हे बीजेपीचें काँग्रेसी बसल्या बीजेपी धांवता बीजेपी बसल्या थिंगा रावता आनी कोण येता थिंगा सो खंयचें न्हू हें आयज काणकोण पाड पडटा फकत ना बीजेपी लागून हितून दुबाव ना प्रोग्रेस जालना तो फकत ना बीजेपी लागून दुबाव ना आनी हो प्रोग्रेस मेळटो येसलो सो मुखावेल कितें आहा तें आम हेजेर तूं सांगून तांकां सामकें सो एक क्लियर कट मॅसेज दिवपाक सोदता किंवा वॉर्निंग मागीर समजया जे लोकल आमची बॉडी आसा तुमकां आतां बीजेपी म्हणटा न्हू तुमकां बीजेपी भितर कांयच व्हॅल्यू ना पयलींच आयकून घेया जे पंच सरपंच आमदार हे बीजेपी भितर तुमकां कांयच व्हॅल्यू ना हें प्रूव जाल्लें आसा तुमी कितलें सांगू आमी बीजेपी म्हणून सेकेंड जो हांगचे लोकल फाल्यां जर हांगा कोणी जर रिस्पॉन्सिबल कितें जालें फाल्यां हांगा कोणाकूय जर मनशां हार्म जालें किंवा कोणचे जनावरां किंवा सुण्या पेटा जावं गाये म्हशी म्हण किंवा कोणाकूय कितें हार्म जालें स्पेशली मनशां रिस्पॉन्सिबल हांगचे लोकल बॉडी पयलें म्हणजे जो हांगचो पंच सेकेंड जी पंचायत बॉडी आसा आगोंदेचो सरपंच कित्याक ताका गांवच्या लोकांनी विचारलें जाल्यार तागे स्टेटमेंट आसतकच टेंडर काडला जातलें म्हणून सो सेकेंड रिस्पॉन्सिबल तूं आसतलो आनी तिसरो जो स्पिकर बस 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 म्हणून ताका सेकेंडाक गोंयभर फेमस जाल्लो आसा लोकल MLA स्पिकर आमचो बापूय गोंयचो रमेश तवडकर फाल्यां रिस्पॉन्सिबल कितें जालें ताका तिसरो तूं आसतलो आनी तशेंच लोकां कडेन मागता जी गाडी ह्यो डॅमेज जाता जे कोण बावडे आमचे रिक्षिका जे भाव आसा ते कोणी पायलट भाव आसा ते बावडे आपले कश्ट करून कितें कमयता तांकां जे मेंटेनन्साचो खर्च येतलो तो तुमी हांगचे पंच सरपंच आनी जो MLA आसा तेजे कडेन घेया म्हयन्याक किंवा वर्साचे थँक्यू काउंट